हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसा गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी दितात. आज आयतार आनी तातूंत वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्यो ग्रामसभा बऱ्योच तापिल्ल्यो आसात. तर ह्या ग्रामसभांनी नेमके खंयचे विशय आशिल्ले ते आमी जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयज पयलीं म्हणल्यार मया वांयगणीची ग्रामसभा जाली आनी ह्या ग्रामसभेत खणी मिना खणींचो विशय आयलो तो तापलो आनी तातूंत अशे थळाव्यांनी आरोप केला की मिना खणीक लागून सद्या शेत वेवसायांचेर हावळ आयला आनी फुडाराक शेतांची जी जमनी आसात त्यो नश्ट जायत चल्ल्या आनी फुडाराक शेती सोडटले आमी अशें शेत करपाचें सोडटले अशें तांच्यांनी खंत उक्तायल्या. आनी जी बेकायदेशीरपणान जे मीन उत्खनन करतात ताचेर पंचायती कारवाय करपाक अपयश आयिल्लो आसा अशेंय तेंच्यांनी सांगलां. आनी दुसरी म्हणल्यार आवेडे कोठंबीची ग्रामसभा तातूंत एक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार पंचायतीच्या सचिवान खंय एदिंको कंपनी आसा ताका बांदकाम परवानो दिला आनी हो बांदकाम परवानो खंय पंचायत मंडळाक विश्वासात घेयनासतना दिला तेन्ना हो बांदकाम परवानो पंचायतीन रद्द करचो अशी मागणी केल्या. आनी एक स्पेशल स्टोरी आसा जी फोंडेची आसा. जो फोंडेचो एक सिद्धेश नायक म्हणून तरणाटो जो फाटल्या 36 वर्सांच्यान नरकासुराची मुखवटी तयार करता. तर ही स्पेशल स्टोरी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर शेती वेवसाय जो आसा तो गोंयकारांचो मूळ वेवसाय आसा आनी ह्या वेवसायाक लागून खंय तरी मिना खणींक लागून तांकां ह्या वेवसायाक फाट करची पडटा अशी खंत जी आसा ती ग्रामसभेत तांणी उक्तायल्ली आसा. फुडली अपडेट आमी जाणून घेवपा खातीर या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी बातमी आसा, आयची जी ग्रामसभा आयज अडवेलपालची जी ग्रामसभा ती मायनीचो जो प्रश्नावळीन बरीच तापलेली आसा. ते थळव्यांचें म्हणणें आहे की आमी ह्या मायनीच्या एका प्रकल्पाक मायनीच्या तो विरोध करूनय तरी ग्रामपंचायतीन NOC कित्याक दिलो सो तेंच्यांनी प्रश्न विचारलो आसा. आनी तशेंच अडवेलपालची जी ग्रामसभेक आसलो जो सरपंच आसलो तो गैरहजर आशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायलेली आसा. आनी तशें तांचें म्हणणें आहे की तेंच्यांनी मागणी केला की जी NOC दिला पळय ती फोमेंतो कमिटी फाटीं घेवची. आनी ही जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. आनी तशेंच दुसरी जी दवल्ले करपाची जी ग्रामसभा आहे तितून तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय येयले. आनी ते मेन जो विशय म्हणजे तांकां जो वेजिटेबल जो मार्केट तेंचे मागणी केलेली आसा. आनी तसोच जो बेकायदेशीर जी बांदकामां जाता तांकां विरोध केल्लो आसा थळाव्यांनी. आनी तिसरो जो मुद्दो म्हणजे रस्त्या कुशीक जी अतिक्रमणां जी सुरू आहा ती बेगोबेग काडून उडयतलो अशें सरपंच साईश राज्याध्यक्ष हांणी सांगलें आसा. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. एका काळार मिना खणीक लागून गोंयकारांचे धंदे बऱ्याक पाविल्ले. मात आतां प्रत्येक ग्रामसभेनी आमकां पळोवपाक मेळटा की ते मिना खंय तरी तांचो विरोध आसा. तांकां हाजे फाटले जे कारण आसा ते कळिल्ले आसा आनी ताका लागूनच तांचो विरोध जो आसा तो कायम आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयज कुळ्या दूधसागर जीप टूर असोसिएशन आनी थळाव्यांनी आयतारा व्हडा संख्येन एकठांय येवन सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हूण दूधसागर देवाक गाराणें घातलें. तशीच दुसरी एक स्पेशल स्टोरी आमी आयज केला ती म्हळ्यार पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोड्डा आनी उतोड्डा दर्यादेगेचेर वचपाक योग्य प्रवेश नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरेच त्रास जाताले. देखून ह्या वर्साय फाटल्या वर्साच्या तरेन ह्या वर्साय थंयच्या शेक ओनर्सांनी एक लाकडी पूल तयार करून पर्यटकां खातीर एक टेम्पररी सुविधा तयार केला. मात ह्या विशींचो प्रश्न आमदार वेन्झी वेगस हांणी
असेंब्ली वेळार उक्तायल्लो. देखून पर्यावरण मंत्री तशेंच अलेक्स सिक्वेरा तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या समस्येचेर आपली प्रतिक्रिया दिला. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज बितकी खांडोळा पंचायतीक ग्रामसभा जाली. तशेंच तातूंत गिमोणे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रावंडाचें काम आनी पंचायत वाठारांत कोयराची योग्य पद्दतीन वेवस्था करपा विशींच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच हेर म्हत्वाचे मुद्दे ग्रामसभेत तांणी मांडले. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. तशेंच आनी एक ग्रामसभा म्हटल्यार तिवरे वरगांव ग्रामपंचायतीच आयज पयल्या फावट बायलांची ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक सुमार 70 ते 80 सुमार बायलां उपस्थित आशिल्लीं. देखून बायलांचेर जावपी अत्याचार तशेंच तांच्या आड आमी कशे आवाज उठयतले हाच्या बद्दल तांकां एडवोकेट विधाता देसाय हांणी मार्गदर्शन केलें. ह्यो चारूय बातम्यो तुमकां सविस्तर 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. आयज पयलेच खेपेक तिवरे जी ग्रामसभा जाली ती महिला बायलांची ग्रामसभा जाली आनी ताका 70-80 जाणांनी हाजेरी लावन तांच्या आड जे गुन्यांव जातात तांचेर तांकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. तर फुडली अपडेट घेवपाक या आमी आमच्या न्यूज एंकर संजना कडेन. हेडपी गोरवांक लागून सद्या सगळेच कडेन त्रास जाता. अपघातूय जावपाक लागल्या. तशेंच खांडेपारा केरये हांगा हेडपी गोरवांक लागून नेमान येरादारीची कोयंडी जाता आनी अपघातांचो आंकडो वाडला. ह्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान अंडरपास वा फ्लायओव्हराची सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक धोक्याच्या परिस्थितींत रस्तो हुपचो पडटा. तशेंच ह्या वाठारांत मुळावी शाळा कपेल देवूळ आशिल्ल्यानूय थंय लोक संख्याय जास्त आशिल्ल्यान थंय आनी कामूय चालू आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता आनी रस्तो हुपतना लोकांक त्रास जाता. म्हणून थंयच्या एका नागरिकान अशी मागणी केला की ह्यो आमच्यो सगळ्यो समस्या सरकारान लक्षांत घेवन त्यो सुटावे करच्यो अशें ताणें सांगिल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. तर राज्यात सध्या हेडपी गोरवां तशेंच भटकी सुण्यांक लागून अपघातान वाड जाल्ली आसा. सो हाचेर संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालून उपाय येवजण काडपाची गरज आसा. तर अश्योच आनीकूय म्हत्वाच्यो अपडेट्स आमी तुमकां दीत रावतले. गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटीन मुजरात पळोवचें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हातून फक्त गोंयच्यो न्ही तर देशभरांतल्योय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक तुमी मुजरत फॉलो सबस्क्रायब करचें आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.